नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। राष्ट्रीय खेळा आयोजनात मुख्यमंत्र्यांचे कांय जाणांनी कान भरपाचे केल्ले यत्न। मुख्यमंत्र्यांचो आसा म्हाका पूर्ण पाठिंबो, खेळा मंत्री गोविंद गावडेचो गौप्यस्फोट। गोरवांची पूजा, गोंयांत फुलांचे हार, शेणाचो गोठो, राज्यांत गोरवांचो पाडवो उत्साहात। खोर्ले आनी भोमाचे लोकां फाटोफाट आतां बोरी पूल बांदपाक थळाव्यांचो विरोध। मंगळारा दुसरे फावट लोकांनी पणजे भौशीक बांदकाम खात्याक दिलें ऑब्जेक्शन लेटर। कारेमड्डी कुडचड्यार जामा मशिदा कडेन इम्तियाज सरामदी हांच्या घरांत सिलिंडर लीक जावन 3.5 लाखांचे लुकसाण। ह्या घडणुकेत एक चली जखमी, उपचारा खातीर मडगांव हॉस्पिटलांत भरती। डेंग्यूची लागण जावन सांज चलयेक मरण, चिखले हॉस्पिटलाच्या दोतोरांच्या हलगर्जीपणाक लागून घडली दुर्दैवी घडणूक। थळाव्यांचो आरोप, दोतोरांक घेराव, प्रकरणाची सखोल करची चौकशी, थळाव्यांची मागणी। आनी सहकार क्षेत्राचो वेव्हार पारदर्शक जाय, लोकांक त्रासान घालपी सोसायटींचो वेव्हार उसो करपाक लावपी म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। आता खबरो विस्तारान। राष्ट्रीय खेळा आयोजनात मुख्यमंत्र्यांचो म्हाका पुराय तेंको आशिल्लो। राष्ट्रीय खेळा सर्तीत म्हाका मुख्यमंत्र्यांचो तेंको मेळपाक जायना म्हणून कांय जाणांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मनात राष्ट्रीय खेळा सर्ती विशीं गैरसमज पातळावपाचो यत्न केल्लो। मात मुख्यमंत्र्यांचो म्हाका पुराय पाठिंबो आसा असो गौप्यस्फोट खेळा मंत्री गोविंद गावडेन केला। हालींच 37वी राष्ट्रीय खेळा सर्त जाली। ह्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत म्हाका मुख्यमंत्र्याचो तेंको मेळपाक जायना म्हूण ह्या सर्तीच्या आयोजनाचेर कांय जाणांनी मुख्यमंत्र्याचे कान भरपाचे यत्न केले, पूण हांवें पोट तिडकीन काम करून दाखोवन दिले। सर्त यशस्वी थारली, आतां कान भरपीच लोक तांचे श्रेय घेवपाक फुडें आयल्यात असो आरोप गोविंदान करून अजूनय म्हजे पाय ओडपाचे यत्न चल्ल्यात असो गौप्यस्फोट गोविंदान केलो। अशे विशय जे आसा बऱ्योचशो नेगेटिविटी बातम्यो सगळ्यो आशिल्ल्यो, पण जो गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जो निर्णय घेतिल्लो आशिल्लो त्या निर्णयाचेर ठाम रावले। आनी हांव सदांच सांगता, जो मनीस निर्णयाचेर ठाम जो आसता पळय न्ही तो यशाच्या शिखरा पर्यंत पावता। आनी हेच आमच्या आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आज कोणाकूच न जुमानता जो घेतिल्लो निर्णय सार्थ करून दवरलेलो आसा, त्या बद्दल हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे मनापासून अभिनंदन आहे, त्यांचे आभार व्यक्त। अशें एन नंबर सम नांव आसा, ते काही गोष्टी उलोवन आतां कांय अर्थ ना, पूण आमी हर्डल्स क्रॉस केल्ल्या। पूण अजूनय कान भरता अशें आयकूंक येता, कित्याक तुमच्या भितर अजून सेमा भितर कित्याक म्हणून अशें वावड्यो चल्ल्यात अजूनय। पळय, जो मनीस पोट तिडकीन काम चलता पळय न्ही त्या मनशाक खंय तरी पांय ओडपाचो प्रयत्न चलतलोच न्ही, पण आमी ग्रासरूट लेवलाचेर काम करून आयिल्ले मनीस आसा। आनी दुसरी गोश्ट अशें कितें आसा न्ही की हांवें ऑलरेडी म्हणिल्लें आहा, यशस्वी जाले नंतर क्रेडीट घेवपा खातीर खूब जाण आयिल्ले आहा, परंतु काम करपा खातीर आडमेळी घालणारे लोक हेच लोक आशिल्ले। ताचेर हांव उलयना, पूण खूब दुख्ख दिसता जेन्ना गोंय राज्याचे जेन्ना राष्ट्रीय पावंड्या वयले आमी खेळ जेन्ना करतात त्या वेळाचेर पॉझिटिव्ह सगळ्यांनी बसप आनी एकामेकाचें सहकार्य करप हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें। राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजना वयल्यान कोफुसांव जाल्ले। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मध्यस्थी जाल्या उपरांतच आयोजन सगळे जाग्यार आयले। देखून मुख्यमंत्री खेळा मंत्री गोविंद गावडेचेर बेजार आशिल्ल्याची खबर पातळिल्ली। ह्या सगळ्या बोवाळात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूरय गोविंदाचेर बेजार आसा, देखून गोविंदाक नाल दिवं येता काय कितें अश्यो गजाली आतां जावपाक लागल्यात। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार। वर्स पद्दती प्रमाण गोरवांचो पाडवो राज्यांत उत्साहात पार पडलो। गोठ्यांनी गोरवांची पूजा आनी शेणाचो गोठो करीत गोंयच्या कश्टकरी समाजान पाडवो साजरो केलो। पाडव्या गोरवांक तांदळाचे पोळे आनी सन्नाची भाकरी खावपाची गोंयांत प्रथा आसा।
दर वर्षा प्रमाणे हांगासर गुरांचो पाडवो साजरो करतात. त्या निमतान सगळ्या गुरांक सकाळी स्वच्छता करून गोठ्याची साफसफाई मागीर गोरवांक आंघोळ वगैरे जशी शक्य आसा तशी घालून कामगार आमचे सगळे तयारी करतात आणि सकाळच्यान सगळे ह्या उत्सवाचे मोठ्या आनंदात हे कामाक लागलेले आसा. आणि वेगवेगळे आपले अतिथी येतात, गोप्रेमी येतात आणि ते स्वताहून असे हांगा येवन आज पूजा करतात. त्यांच्यानी घरा कडल्यान हाडलेले गाई खातीर आसतात, दिवपा खातीर पोळे आसतात, काही गूड घेवन येतात. अशा प्रकारचे प्रत्येक जण येवन हांगा सेवा करतात आणि हो आनंदात उत्सव दर वर्सा हांगासर साजरो केलो वता. आज कार्तिक पाडवा म्हणतो आपण पोळा म्हणून साजरा आपल्या गोशाळेमध्ये केला जातो. विशेष महत्त्व म्हणजे आज गोवर्धन पर्वाची पण पूजा केली जाते. गोपाळकृष्णानं माहिती होतं की संघशक्ती कलियुगे आज सगळ्यात आम्हाला काय समस्या असतील तर दूर करायचं असेल तर सगळ्यांनी एकत्र येऊन एकत्र काम करायची गरज आहे आणि त्यासाठी गोवर्धन पर्वत हा गोपाळकृष्ण सगळ्यांच्या सहकार्याने उभा केला होता. आम्ही गुरवाची आज वर्ष पद्धतीप्रमाणे गोवर्धन पाडव्या निमित्तान गोरवां सगळ्या पुजा करतात आणि आम्ही हांगा देडलो करून तेतून पीठ तांदळां पीठ करून तेतून कट्ट्यां दवरून वर्ष पद्धती प्रमाणे देडलो करता गोठ्यां. आनीक आमी सगळ्यांक हें करून सगळ्यांक सान्न करप आमी सान्न सगळ्यांक खावोवप. आज आमी वर्ष पद्धती प्रमाणे गोवर्धन पाडवो साजरो केले कडेन आसा आणि आमी वर्ष पद्धती प्रमाणे सगळी गोरवांची पुजा फुलां आरबी घालून तेंची आरती करून तांकां सान्नां म्हळ्यार इडली खावून तशी तेंची वर्ष पद्धती प्रमाणे सेवा केल्ली आसा. आणि आमी आतां अशी आमची पयलीं रोखडी जाताली पुजा कित्याक गोरवां कमी आसली. आतां गोरवांची संख्याय वाडत आसा आनी त्या खातीर आमकां पुजा करपाक खूब टायम वयता. आतां सकाळी फुडें आमी पयलीं उठून न्हावन धुवन ते सगळे गोठो निवळ करून आनी तांकां गोरवां बी धुवन आनी मागीर तेंची ते नंतर पुजा केला आनी आतां आमी पुजा करून ऑलमोस्ट आमची जाल्ली आसा. गोरवांच्या पाडव्या दिसा मळार बसून पोळे आणि चटणी खावपाची उमेद वेगळीच असता. गोरवांच्या पाडव्याची ही परंपरा कांय कडेन बंद जाल्या, मात दिवचल तालुक्यातल्या मये गांवांत अजूनय राखण्यांची ही परंपरा चालू आसा. आयज लेगीत गोरवांची पुजा केल्या उपरांत शेतकार मळार वचून पोळे चटणी आनी चिकनाचो आस्वाद घेतलो. मये गांवांतल्या ह्या परंपरेक शेकड्यांनी वर्सांचो इतिहास आसा. राखण्यांचो पाडवो म्हूण ही परंपरा चलत आयल्या. वर्सा प्रमाण अंदूय मयेच्या शेतकाऱ्यांनी वण्यार वाठारांतल्या मळार एकठांय बसून पोळे चटणी आनी चिकनाचो आस्वाद घेतलो. ल्हान भुरगे उमेदीन वांटेकार जाल्ले. पोळ्यांचो आस्वाद घेतल्या उपरांत देवाक गाराणे घातले आनी शेतकाऱ्यांनी घरची वाट धरली. तेन्ना आमी वार्षिक पाडव्या दिसा आमची गोरवांची पुजा घरा कडेन केल्या उपरांत 7, 7:30 आनी तेच्या उपरांत 8 म्हटल्यार आमी हांगा वयर येता पोळे खावपाक सगळो आमचो वाडो मेळोन. सगळे भुरगे जाणटे सगळे पयलीं पासून ही प्रथा चालू आहा. म्हाका दिसता की कितलीं वर्सां म्हणजे पुरातन म्हणूं येता पयलीं पासून ही प्रथा चालू आहा आनी ही प्रथा फुडें उरतली अशी दिसता कित्याक भुरग्यांचो खूब प्रतिसाद आहा हेका. आनी ही हे जाल्या उपरांत आमच्या दिसा सगळे खाल्ल्या उपरांत आमी हांगा एक गाराणें घालता देवाक आनी मागीर आमी घरा वयता. ही परंपरा आमची पाडव्याची आहा म्हणटा न्हू, ती गोरवाची पूजा केली काय ना आमच्या पयलीं जाणट्यांनी सांगून दवरलेले आहा की ही परंपरा चालू दवरपाची. सगळे वाड्या वयले येवन वांगडा बसून हे कितें हाडटा ते खावपाचें, देवाक गाराण्या घालून सांगणे करून मागीर सगळे भुरग्या बाळांक आशिर्वाद घेवपाचो. ही फुडें परंपरा अशीच चलपाची म्हणून आमी अशे देवा कडेन मागता आनी भुरग्यांनी उमेदीन येवपाचे. तशेंच आमच्या देवळा कडेन सुद्दां भुरग्यांनी जमोन कितें तरी एक स्पर्धा आनी कितें अशें उत्सव करपाचे अशी आमची इच्छा. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. बोरी पूल बांदपाक थळाव्यांचो विरोध. पूल बांदपा खातीर सरकार जमीन संपादीत करतले ह्या हुस्क्यान लोक ताका विरोध करतात. बोरी आनी लोटलेच्या थळाव्यांनी मंगळारा परतून पणजेच्या भौशीक बांदकाम कचेरेत ह्या कामाक ऑब्जेक्शन लेटर केलां. तांणी हाचे आदीं अशेंच ऑब्जेक्शन लेटर केल्लें, मात ताची कांयच दखल घेतिल्ली ना म्हणून तांचो आरोप. खोर्ली बोमा हायवे रुंदीकरणाक थळाव्यांचो नेटार विरोध आसतना आता बोरी पूल बांदपाक थळाव्यांचो विरोध. पुलाच्या बांदकामाक लागून सरकार जमीन संपादीत करीत म्हणून बोरी आनी लोटलेच्या थळाव्यांक हुस्को. तांणी मंगळारा पणजे भौशीक बांदकाम खात्यात
परतून एक फावट हे पुलाचे कामा आड ऑब्जेक्शन लेटर सादर केले. तेणी सांगप ना, कोणी जावन कोणी येवन आमकां सांगप बाबा तुमची सर्वे केली घर, मग कोणूच सांगना. आमी ते त्रास काडूंक जाय आतां आमी कोण तुमचें शेत बी आहा, तुमी शेत रोयता. आमचें शेत म्हणल्यार खोट. आमगे शेतांय वयताय आनी पुर्वजांनी आमगेली शेतान घरां आसलेली ती आमी मिनोत्यांनी घर काडलेली जाल्यार तिवूय वयताय. आमी खंय रावतले आतां, तेमी कितू जालें न्ही आमकां. घर काडटाय तेन्ना घरां हांवें प्लान पास कोत्ताय तेन्ना घर सांबाळपा लोक खर्च रावतो खंय, आमी रस्त्यार रावपाचें. सरकारान आमचो गरीब लोक आपले काळजांतले उमाड कितें सांगता, आमची घर वयतली, आमची शेत वयतलें, आमचें पोट वयतलें, जें कितें लोक उलयता न्ही तें कानार घेवचें, आयकोचें. सरकाराचो डेव्हलपमेंट आमी नाका म्हणना, सरकाराची चूक खंय जाली ती सांगता. बोरये पंचायतांत तेणी सगळी कॉरस्पॉन्डन्स केलें, आमी पूल घालपाचें आहा, आमी रस्ते घालपाचे आहा, तुवें लेटर केली. लोटलेचे पंचायतांत एक लेटर करूं ना. जेन्ना लोटले पंचायतान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा आपयली आनी ग्रामसभेंतल्यान टॅक्नोजेम एक कन्सल्टंट आपयले, ते दिसा ते येवन सांगता हो रस्तो आमी करता म्हूण. अरे लास्ट जे तूं आमकां सांगता रस्तो करता म्हणून, आनी पंचायतांनी आसून कितें फायदो. सरकारान पंचायत काडून उडोवच्यो. समज सरकाराक तरी नाका पंचायती कॉन्फिडन्सान घेवन तो डेव्हलपमेंट केल्लो, सरकारान पंचायत काडून उडोवच्यो. आमची खाजनां पुर्वजांची घरां जी रोडण्यांतल्यान ती सांगता आमची पोट म्हूण, ते सरकारान मातशें कानार घेवचें आनी ह्या गरीब लोकांचें. हे संबंधी सोमारा भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान भाष्य केल्ले. जांकां कोणाक त्रास जातात आनी आपल्या कडेन येवन चर्चा करची अशें आवाहन तांणी केलां. सगळ्याक तुम्ही पळयता रस्ता कितें आसा, वी ट्राय टू डू मिनिमम हावस डॅमेज हें करपाची इच्छा आसा. तितून ब्रीज बांदपाकूय जाय. सो बेरी ब्रीज ऑल्सो इज अ ओल्ड ब्रीज आनी ताका रिहेबिलिटेशन वचपाक जाय फूल स्विंग. तेजे पयलीं आमचो न्यू बोरी ब्रीज बांदपाक जाय. सो आमी ऑलरेडी फाटल्यान मोर दॅन डिसायड करून ताका ऑलरेडी केला. ते ऑपोजिशन ताका कितें करपाचें, एक्जिस्टींग आहा ताका वायड करल्या घरां कितली वयतली ते करपाचें काय कितें. सो ऑपोजिशन जे आसा पयलीं फाटीं सांगलां की कोणाक जर आसा म्हाका मेळपाक कांयच प्रॉब्लम ना, आय एम टू मीट आनी वील फायंड सोल्युशन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कारेमड्डी कुडचड्यार जामा मशिदा कडेन इम्तियाज सरमादी यांच्या घरात सिलिंडर लीक जावन 3.5 लाखांचे लुकसाण जाला. घरात रांदचे कुडीत रांदप चालू असताना सिलिंडर लीक जावन उशान पेट घेतलो. या घडणुकेत रांदपाची कूड पुराय जळून खाक जाले. एक चली जखमी जाले आणि तिका उपचारा खातीर मडगांव हॉस्पिटलांत भरती केल्या. गॅसीचेर हांव रांदतालें मरे, पयलीं माशिल्ली चली चेरशें बशिल्ली स्टुलाचेर आनी ती भाजताली. ते न्ही सकयल गॅस न्ही सामकी अशें फास्ट जालें आनी ते सिलिंडर लागपाक सिलिंडर ओडून बंद केली आनी भायर आयले. आनी आतां कितें कितें डॅमेज जालां? ते सगळें डायनींग, ते किचन आनी आलमार, वॉशिंग मशीन, फ्रीज. आनी मागीर तुमी कोणाक कळयलें अशें रोखडें जाता कितें पालोवपाचो प्रयत्न केलो? हय, मागीर भायर धांवले आमी. हांव बालडी भरून उदक घेवन आयिल्ली तर ती माशिल्ली चली त्या सायडीनूच उरली. ताका ओडपा लागून हांव मागीर ते थंय सोडली बालडी खंय आनी हांव पडलें हांगा सकयल. आतां तुमी पोलिसांक कळयला हेजी कंप्लेन? आनी फायर ब्रिगेड येयली? हय, 15 मिनटां लायली. आतां आमी केल्लें न्ही सगळें ट्रायनिंग बिनींग सगळें. ती आतां पळया कशें फायर ब्रिगेडान येवन ते सिलिंडर भायर काडला. तो जसो आसा आतां तो HP तो सिलिंडर आतां म्हाका खबर ना सिलिंडर प्रॉब्लेम. पूण मिसेस म्हणटा की पायपांतल्यान उदक आयलें म्हण. आतां सिलिंडर डिफेक्टीव आसा तो म्हाका अजून हांव कांय सांगूं शकना. 20 म्हणल्यार एक जावन 20 मिनटांनी सिलिंडर कॉट फायर हे आमकां कॉल आयले कारिमड्डी कुडचडे. इमिडिएटली कुडचडे फायर स्टेशनान टर्न आवट केलो. आमी जेन्ना कॉल स्पॉटार पावले तेन्ना 2 सिलिंडर किचना भितर तांकां कंटिन्युअस फ्लेम सरताली भायर, म्हटल्यार तेंचो पेटनालो. आमचो ड्युटी क्रू तितून भितरले 2 फायर फायटर तुकाराम रेकडा आनी केस चंद्रमो ते पेटताले ते फायर एक्सटिंग्विशर भायर काडिल्ले आसा. नंतर आमी किचनाक पळयली, किचनाक खुबशी डॅमेज जाल्ली आसा. सादारण तेजे इलेक्ट्रॉनीक सगळे जे वस्तू आसात, किचनाचे फर्निचर आसा, बाकीचे सगळे सामान आसा ते डॅमेज जाल्ले आसा. आमी जो फायर आसा किचनाचो तो एक्सटिंग्विश केल्लो आसा
जे सिलिंडर पेटिल्ले आसा ते सेफली भायर काडून तेही तेंचे फायर ती आमी बंद केल्ली आसा. न्यू वाणे वास्को वाठारांतले वाणी खाणापूर ह्या सांत चलयेक डेंग्यू जाल्ल्यान तिका जीएमसीत मरण आयलें. चिखले हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांच्या हलगर्जीपणाक लागून चलयेक मरण आयलें असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला आनी चाळवल्ल्या लोकांनी चिखले हॉस्पिटलाच्या दोतोराक घेराव घालून ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करपाची मागणी केल्या. न्यू वाडे वास्को वाठारांतल्या दुर्गा माता मंदिरा कडेन रावपी वाणी खानापूर ह्या सांत चलयेक डेंग्यूची लागण जाल्ली म्हूण ताका चिखले हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर एडमीट केल्ले. मात हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांनी सोमार रातीच्यान त्या चलयेचेर उपचार करूंक ना. जेन्ना मंगळारा फांतोडेर ताची भलायकी चड इबाडिल्ल्यान ताका दोतोरांनी जीएमसीत भरती करपाक सांगले. मात जीएमसीत पावल्या उपरांत त्या चलयेक मरण आयलें म्हूण दोतोरांनी सांगलें. ह्या सगळ्या प्रकाराक लागून थळावे बरेच तिडकले. चिखले हॉस्पिटलांतल्या दोतोराच्या हलगर्जीपणाक लागून चलयेक मरण आयलें असो आरोप थळाव्यांनी केलो. चिखले हॉस्पिटलाच्या दोतोराक घेराव घालून ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करची अशी मागणी तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी केली. मेरा भाई का बेटे को इधर एडमिट किया था रात कल शाम को 4 बजे के समय और रात भर वो इधर ही एडमिट था. तो 1 बजे डॉक्टर और सिस्टर को बताया था कि हाथ पे बच्चे का ठंडा पड़ रहा है. तो कोई ना डॉक्टर ने ट्रीटमेंट लिया हाथ में ना सिस्टर ने, सही से कोई देखा ही नहीं. जब उनका नींद सब खराब हुआ ठीक हो गया, नींद हो गया, बाद में आगे चेक करने के बाद में उनको पता चला कि बीपी डाउन हो गया है. बाद में 6 बजे उनको गड़बड़ में उसको इमरजेंसी में भेजा है जीएमसी. अभी ये और मैं डॉक्टर को भी देखा था, भाई डॉक्टर इतना हड़बड़ रहा था जैसे कि उससे बहुत बड़ा गलती हुआ. तभी मेरे को मालूम पड़ा कि कुछ ना कुछ गलती की है करके. ये बार चेक कर रहा था. अगर कोई भी डॉक्टर रहता अभी सही से देख रहा होता तो एक ही बार चेक करते हैं. बार आके एम्बुलेंस में नहीं चेक करते, कोई अंदर ही चेक करते हैं. ये बार आके एम्बुलेंस में चेक कर रहा था. तो तभी मैं उसको पूछा तो बोलने लगा बीपी 500 डाउन था. बीपी 500 डाउन था तो जीएमसी जाने तक कितना डाउन होता है. जीएमसी में पूछा, जीएमसी का डॉक्टर बोलने लगा अगर 10-15 मिनट पहला अगर वो बच्चे को लाता या थोड़ी देर पहला अच्छा ले गया था तो वो बच्चे बचता था. आज वो बच्चे हमारे हाथ में नहीं है. तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये डॉक्टर लेगा, डॉक्टर उसको जिंदा करके देगा वापस? नहीं ना. या तो ये डॉक्टर इधर से निकालना मांगते हैं. ऐसा डॉक्टर चिकालीम के अंदर नहीं मांगता है. चिखले हॉस्पिटलाची साधन सुविधा बेस बरी आसा, पूण दोतोर आनी नर्सी ना जाल्यार ताचो कितें उपेग? अश्यो घडणुके घडत रावले जाल्यार ताका कोण जबाबदार? मुरगांव पालिकेच्या नगरसेवकाचो प्रश्न. देखून मुख्यमंत्र्या सयत भलायकी मंत्र्यान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी नगरसेवक सुदेश भोसलेन केल्या. ना आमी म्हणटा इम्प्रूव केला बरें आसा, पूण थंयसर कितें डॉक्टर नेमणूक करा तुमी न्हू. जे खरेंच जाय गरज आसा पळय ती नेमणूक करा. हांव हांगसरले मंत्र्यांक मागता, आमचे आमदार स्थानीक आमदार आसा विश्वजीत राणे सुद्दां कॉल करतालो पूण ते फोन घेयनासलेले, बिजी आसूं शकता. पूण सीएमओन हेजे जाती लक्ष घालपाक हांगसरचो दर्जो तेंच्यांनी जो इम्प्रूव केल्लो आसा, कॉटेज हॉस्पिटलाची सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केल्लो आसा. स्टाफ तुमी नेमणूक करा न्हू, बरें हे डॉक्टर बीन दिया न्हू. हांगसर पळय जाल्यार कॅज्युअली एकूच डॉक्टर आसा, ती कितें जाणां एटेंड करताली. आतां एक्सिडेंट केस येयली म्हणून आतां एटेंड करनासतना रावली ते डेंग्यू पेशंटाक. आनी अशें जर जालें जाल्यार कितले म्हाका लोक दगावतले आमकां खबर ना. लोकांक आतां जाय कितें बरो इम्प्रूव केल्लो आसा जाल्यार डॉक्टर अपॉयंट करा तुमी, बरें स्टाफ हे करा. आनी कितें आसा स्टाफ तो घेया तुमी आनी लोकांची ताटकळे धरूं नाका. गोमंतक टीव्ही खातीर चिखलेच्यान शुभम तिरोजी. सहकार सोसायटींच्या वेव्हारांत पारदर्शकता येवपा खातीर कांय सहकार कायद्यांत बदल तशेंच डिजिटलायजेशनाची गरज आसा. ह्या म्हळ्यार चडांत चड तरणाट्यांनी मुखार सरपाक जाय, तशेंच नुस्तें भाजी फळांच्या पिकावळीत सहकार क्षेत्रांत काम करपाक जाय अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. ते सांखळी रवींद्र भवनात आयोजीत 70व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाच्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. कांय सहकार सोसायट्यो लोकांक त्रासान घालतात अशें आपल्या नदरेक आयलां. सहकार क्षेत्रांतलो वेव्हार पारदर्शक आनी विस्वासू करपा खातीर सहकार क्षेत्रांतले कांय कायदे बदलपाचे तशेंच वेव्हारांत डिजिटलायजेशन हाडपाची गरज आसा अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. बट कांय आमच्यो सोसायटी खूब मोठ्या प्रमाणांत लोकांक त्रासानूय घालपाक लागल्या. खूब सोसायटी हांव नांवां घेतलो आसत जाल्यार ती एकदां थोड्या जांक वायट दिसतलें, बट ते सातत्यात आमच्या कडेन फाटल्या फंक्शनाक त्या विजनरीज कॉपरेटिवान पयशे जोडले आनी म्हाका आनी भाऊक थंयसर कितें कितें म्हणपाक आयले ते जशें कितें पयशे आमी घरा येल्या, पयशे येयल्या त्या डायरेक्टरांनी घरा कडेन. आतां सहकारांतले कायदे थोडे तोकडे आसा तरी भाऊ सहकार मंत्री जाल्यार फाटले फावटी आमी थोडे कायदे इम्प्रूव केले, अजुनूय कायदे आमी बदल करीत आसा. निश्चितच रित्या नीव रिफॉर्म हाडप आनी डिजिटलायजेशन ही दोनूच सोल्युशन आसा. त्या ती समेस्त सगळ्या गोंयच्या लोकांक आयज आनी एक आव्हान करता, कोणूय सांगता पयशे डबल करता म्हणून कोणाय कडेन पयशे दिवं नाकात. रिसेंटली गजाल 100 कोटी रुपया गोंयचे येले
हांवें सामकें म्हणजे हे कित्याक सांगता हांव तेंच्यांनी 20-25 कोटीचीच फक्त रजिस्टर्ड केला. तर सहकार क्षेत्राचो पदवी तशेंच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम गोंय शिक्षण खातें चालीक लायतले. शिक्षण खातें हे विशीं काम करता. तरणाट्यांनी ह्या क्षेत्रात चडान चड येवचे तशेंच प्रशिक्षीत मनीसबळ सहकार क्षेत्रांत काम करचे म्हूण सरकारान हो निर्णय घेतला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. की आयज पर्यंत सहकार क्षेत्रांत डिग्री किंवा डिप्लोमा डायरेक्ट सर्टिफिकेट कोर्स तशें पळोवंक वचत जाल्यार ना. आमी आतां जे भुरगे ऑलरेडी काम करता मॅक्झिमम जर काडूंक वचत जाल्यार सगळ्यो सहकार सोसायटी म्हणून धरल्यो मोर दॅन 5000 भुरगे. थोडे कोणी ग्रॅज्युएट जाल्या, थोडे 12वी आसा, बट तांकां डिग्री किंवा डिप्लोमा आमी ऑलरेडी म्हणजे इट इज अ करस्पॉन्डन्स बट ताका एग्जामूय गोंयानूच दिवपाची, तेजी सोय गोंयान दिवपाची आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंट बींग अ एड्युकेशन मिनिस्टर ताजे ऑलरेडी सोय केल्या आनी कदाचित फुडल्या 1-2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी अनाउन्समेंटूय करतले. आनी रितसर डिप्लोमा इन कॉपरेटीव किंवा डिग्री इन कॉपरेटीव हाजेर सुरू आसा. आमचे सेक्रेटरी एड्युकेशन बाब प्रसाद लोलयेकर ताजेर वर्किंग सुरू आसा. 2 युनिवर्सिटी कडेन आमचो टायअपूय जाला आनी त्या खातीर सहकारान जे काम करता किंवा सहकारान जांकां इंट्रस्ट आसा तांकांनी आपल्याक डिग्री आनी डिप्लोमा जर घेवपाचें जालें जाल्यार ताजी सोय येता त्या वर्सांतल्यान आमी करता. ही आयच्या दिसा म्हाका अनाउन्समेंट करता आसतनाय बी म्हाका खूब खोस भोगता. कारण एक्सपर्ट जावप, शिकप, ट्रेनिंग, कंटिन्युअसली ट्रेनिंग आनी मोटिवेशनाची गरज आसा. जर ट्रेनिंग आनी मोटिवेशन नासत जाल्यार वेगवेगळ्या सोसायटींची वाट लागू शकता आनी आमी सगळ्यांनी अशा पद्दतीन ती एकदां वाट लागतानाय पळयल्या. हांव पळयतालो की गोंयांत वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो 19 तरेच्यो सोसायटीज आसात. म्हणजे सिन्स फ्रॉम द स्टेट कॉपरेटीव सोसायटी टू मल्टीपर्पज कॉपरेटीव सोसायटी हेतून जर पळयत इंडस्ट्रियल कॉपरेटीव आयली, फिशरीज कॉपरेटीव आयली, प्रोसेसिंग कॉपरेटीव आयली, ट्रान्सपोर्ट कॉपरेटीव आयली, ताज्या उपरांत लेबर कॉपरेटीव आयली, जनरल कॉपरेटीव आयली आनी पॅक्स आयल्यो. 19 तरेच्यो सोसायटीज हांवें हावजींग, तुजी पाणी वाटप आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप ह्यो सोडल्या. हांव जस्ट म्हणजे हांव खूब व्हडलो तज्ञ म्हणना पण हांव एक निश्चित रित्या सांगता म्हाका खंयसरूय गेल्या उपरांत शिकपाची संवय आहा, समजून घेवपाची संवय आहा. हांव मिल्क कॉपरेटीव सोसायटी पासून पाणी वाटप सोसायटी पर्यंत ह्या सोसायटींक कसो फायदो जाता, कितलो फायदो जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुठ्ठाळी चालू आशिल्ल्या बेकायदेशीर दोंगर कापणीचो विरोध करीत थळाव्यांनी पंचायती कडेन कडक कारवायेची मागणी केल्या. हाचे आदीं आरजी पक्षान कुठ्ठाळी वाठारांत चलपी बेकायदेशीरपणाचेर बडी मारिल्ली. मात पंचायतीन हे सगळे आरोप न्हयकारल्या. तशेंच बेकायदेशीर रितीन चलपी दोंगर कापणेचेर खरपणान कारवाय करपाचें उतर सरपंच सेनिया परेरान दिलां. एक्चुअली आयज आमचो मेन मोटो हिंगा येवपाचो म्हणल्यार हो तुमी म्हजे फाटल्यान चोयताय तो हिंगा हो जावन आसा NDS नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप. ओके, सो जेन्ना हो तुमी हिंगा कितें कंस्ट्रक्शन करताय जाल्यार तुमकां पयलीं म्हणटाय तें DCPचें परमिशन आसपाक जाय. सेकेंडली हिंगा हें आख्खें हिल कटींग जाल्लें आहा आनी हें हिल कटींग जावन इतलें जालां की तुमकां दिसतलें हेजे फाटल्यान आहा लुपीन कंपनी आख्खी वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट जी आहा तेका टच केल्या. हें इतलें पावलो आहा की आयज पासून हेजेर कोण आपल्याचो फोकस घालना. सगळे म्हणटाय दोंगर आहा म्हणटाय की चल हें भितरल्या भितर कितें चल्लां कोणाक कांय खबर आसना. सेकेंड थिंग म्हणल्यार आतां हिंगा इतली स्ट्रक्चर्स येयलो आहाय G+3 स्ट्रक्चर्स आहा हिंगा आनी हे स्ट्रक्चर्स आख्ख्यो इल्लिगल आहा हिंगा. मोस्ट ऑफ द हावजीस ओवर हियर आर इल्लिगल. आनी तितून बोरवेल मारले, बोरवेलो. आतां कितें जाता हिंगा हे दोंगराचेर वयर जाता हिंगा लोक बोरवेल मारता. हिंगाचें उदक सोमतें अंडरग्रावंडसून उदक तांकां पावता. सो आमकां ही जी सकयल आमची घरां आसताय तांकां उदक पावना. उदका लागून फातीशें जाता बाबा आमकां 1-2 वर उदक मेळटा पूण हिंगा हांकां 24 hours 24/7 म्हणटाय ते भाशेन. थर्ड थिंग म्हणल्यार आमचे पंचायतीक मातशें एक आमची मेसेज आहा कित्याक ही जी घरां आहाय तांकां पंचायतीन बायफोकेशन नंबर दिले मोर दॅन 100 बायफोकेशन नंबर, इल्लिगल बायफोकेशन नंबर. आनीक ही हांवें ऑलरेडी एक कंप्लेन घायलोली पंचायतीन, आजून पासून तेजेर एक्शन जालें ना. मागता पंचायती कडेन आमगेले कोर्तालीम पंचायत कित्याक हें कोणसुवा जें आहा तें आमकां पडटा. मागता हितून पंचायतीन मातशें जाता तितलें इमिडिएट एक्शन घेवपाक जाय कित्याक मागता दिसना कित्याक आमी येयलोले पावटी आमकां न्यू स्ट्रक्चर्स दिश्टी पडटाय, न्यू प्लॉटिंग जाताय, न्यू हांब येताय. आमकां कांय खबर आसना. आमी सकयल गांवां रावताय दोंगर रावन दोंगर काबार कोताय. Is about the construction being done in Konsua at the borderline of IDC. Now see, last time चे body जेन्ना आमची आहली, we did not know the borders of the IDC and we have already made an application. I have the application with me.
we have done an application to industries and IDCs asking them to demarcate the boundary. Unless and until we know which is our boundary, then only we can take an action. Understood? So far amka त्यांचा reply na, we are following up with that. Once we come to know which is our boundary, we are going to start with our legal procedure. Secondly, if there is any complaint, like for example this kid Swati, there was a complaint and here I had copies of immediate action taking and show cause notices and demolition notice देखो ना मैं काढलो आहे तिंगा जिंगा horrors like complaint should have documents and बेसे कोण येलो complaint गायलो आणि तू घरात बसलो. No, you have to complain along with the attached documents. तू एक बेसे तेगेली complaint here. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.